गेले 15-20 दीस आम्ही ज्या ह्या देशा भितर अराजकता निर्माण करपाचो जो प्रयत्न काही संघटना आणि आमचे काँग्रेसीचे लीडर स्पेशली हे करीत आयिल्ले आसा ताजे आम्ही निषेध करता। 60 वर्सांनी म्हाका दिसता भारत देशाच्या सगळ्या लोकांनी रामराज्य कितें, डेव्हलपमेंट कितें, इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो बरो जाला, स्किमी कश्यो बऱ्यो जाला हे सगळें पळयता आसतना आज खंय तरी देशा भायर रावन खंय तरी अराजकता फैलावपाचें काम ज्या लोकांनी केला ताचे आमीच न्ही जाल्यार भारतांतले सगळे युवक ताचो निषेध करता आणि तो निषेध करपा खातीर आज आमी हांगा सगळे धाकट्या प्रमाणात आयल्या म्हणटा आणि हे सपोज हे बंद जायना जाल्यार भारतांतलो युवक खरो युवक जो आसा तो उठून पेट्टलो आणि हे काँग्रेस जावं हे आम आदमी जावं वो दिपके जावं वो कितके जावं वो तुकडे एक जावं हांकां गोंया भितर ती जाल्यार देशा भितर पावून येवपाना। हे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जाल्यार हे युवक हे जे काँग्रेसीचे लोक आसा आणि काही प्रमाणात युवकांक भरगटून एक विचित्र वातावरण करपाचो निर्माण केला आणि ताची संकल्पना म्हाका दिसता खंयच्या भायल्या देशांत जाता। बांगलादेशी आवामी लीग हांकां सपोर्ट करता हे सगळे आसून बांगलादेश खंयच्यान आयले हे लोकांक कळपाची गरज आसा आनी लोकांक खबरूय आसा, युवकांक हे खबर आसा हे सगळे आमच्या भारत देशाक डिस्टेबिलायज करपाचो हो प्रयत्न आसा। आदरणीय नरेंद्र मोदीजी जे काम करता, जे देशभरात आज आमचे नाव जालां, जगभरात जे नाव जालां हे काही मोठ्या हातून कंट्रीनी तांच्या पोटान दुखिल्ले आसा आणि ताच्या खातीर कशेंय करून ह्या देशा भितर अराजकता हाडप, नेपाळा सारखें वातावरण करप, एकामेकांक मारप, मर्डर करप हे परत एकदा करपाचें काम ह्या काँग्रेस सरकारान केलां आणि हाचेय पयलीं काँग्रेस सरकारान बरें म्हणटा तें केन्ना काय करूना पूण असल्यो गोश्टी डिवायड अँड रूल करपाचें काम ह्या काँग्रेसीन केल्लें आसा। ताका भारतातलो युवक केन्ना थारो दिवचो ना। भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो ह्या हाका तोंड दिवपाचो आमी सक्षम आसा आणि आमी तांकां वॉर्न करता ह्या तुकडे तुकडे गँगांक जांकां आझादी जाय ताणें पाकिस्तानाक वचचें, ताणें बांगलादेशाक वचचें, तांकां जाय तांकां थंय वचचें। आज खंय तरी तुमी परत एकदा हे निर्माण करपाक गेल्यार भारतीय जनता पार्टीच न्ही जाल्यार हांगा देशातलो प्रत्येक नागरीक उठून पेट्टलो आणि ह्या लोकांक आमी व्हरी धाडटले बांगलादेशाक। इतलें हांव सांगता परत एकदा आज सगळे युवक हांगा इतले मोठ्या संख्येन आयले तांच्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा आणि आमी सगळे आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाटल्यान आसा हे आमी दाखोवपाक आयल्या। आज आमी धाकट्या प्रमाणात आयल्या, आमच्याय पासियेंस पळोवं नाका, तुमकां आमी डेमोक्रेटीक रायट दिलो प्रोटेस्ट करपाचो पूण ते तुमी भरकटत खंयच्या खंय पावले। नीटाची एक्झाम जावन गेली, भुरगे स्कुलांत कॉलेजींनी गेले, सगळे जाले तरी सुद्धा कसलो तुमचो प्रोटेस्ट आमी हो सहन करपाक ना। फुडल्या काळा भितर आमी सगळे देशातल्या युवकांक आव्हान करता हांचे जे मनसुबे आसा, हांचो हिडन अजेंडा आसा हाका आमी वळखुपाक जाय आणि गरज पडली जाल्यार आमी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यार येवन ह्या लोकांक धांवडोवपाची गरज आसा, हे देशातले धांवडोवपाची गरज आसा आणि ज्या बांगलादेशान तांकां सपोर्ट केला थंय वचून रावपाची ताका आमी संद दिवया। देव बरें करूं।